मायनिंग प्रश्नावेल्यान अडवलपाल गांवांत असंतोष पातळिल्लो आसतना शुक्रारा दिवचले जाल्ले बसकेत मात वेगळे चित्र पळोवपाक मेळ्ळें। अडवलपालच्या कांय लोकांनी मायनिंगेक समर्थन दिलें जाल्यार मायनिंग चपक्यांतल्यान गांव वाचयात अशी मागणी चडशा लोकांनी लावन धरली। गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका अशी अडवलपालच्या चडशा लोकांची भूमिका आसा। ते खातीर लोकांचो संघर्श चालू आसा। फाटल्या आयतारा कांय थळव्या लोकांनी गांवांत मूक मोर्चा काडून अडवलपाल पंचायतीक निवेदन दिलां। ह्या फाटभुंयेर मायनिंग प्रश्नाचेर लोकांचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत अडवलपालच्या लोकांची एक म्हत्वाची बसका आपयल्ली। आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्या मार्गदर्शनाखाला शुक्रारा ही बसका जाली। ह्या बसकेक उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार प्रवीण गावस, हेर अधिकारी आनी फोमेंतो कंपनीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। पंचायत मंडळा सहित 150 परस चड लोक हजर आशिल्ले। शेतान माती घेतलेली आसा 15 वर्सां जाली, ताका कोणी पळोवंक ना। मायनिंग सगळे पाड घातले आनी गेले। म्हाजी शेतां हेंच्या लिजान ना, हेंचे जे पिठाचे उदक येता पळय ते सगळे म्हाजे खातीर। तेच्या आतां ते फुडें कसो कोणी इन्स्पेक्शनूय करूंक ना, कोणी येवन पळोवंकूय ना आनी मायनिंग तेन्ना आमकां विसरूंकूय बी ना। हांगा सांगून की बाबा कोणाक तरी डॅमेज गावल्या म्हणून, नुकसान भरपाई दिल्या मायनिंग म्हणून कोणीच सांगोनी। 50 वर्सांनी मायनिंग चालू आहा। हायकोर्टान, सुप्रीम कोर्टान बॅन हाडले तेजेर। सगळे लोक घरा बसले। तेन्ना पड नासले ट्रकवाल्यांक, पयलींचे ट्रक घेतले तेन्ना ट्रकवाल्यांक पड नासले, कामगारांक पड नासले, तांकां कोणी दिल्या। मायन वालो एकलो हें करता, तांकांच पड आहा न्हू। जेन्ना मायन चलता सायडीची जागा आदी पिड्ड्यार जाता। आतां गव्हर्मेंट तो जागो जाल्यार आतां इश्यू करपाक सगळे तुम्ही दिल्या उपरांत पयलीं करपाचें ना। गव्हर्मेंटाक काय करपाचें ना, तुका काय करपाचें ना। आतां तुका सांगता, आतां तांकां सेम दिल्या तर आख्या वाड्याच्या करतले कितें तुमी? 2 मिटराचेर घरां सगळीं 2 मिटराचेर। लक्षात घ्या, कोई भी काम बिना परमिशन का नहीं करेगा। सरकारी परमिशन का एक भी काम हम वहाँ नहीं करेगा। सर आपके मैम बोल रहे हैं we will be not doing any activity which is not we can't do that's the exact and that is the way हम लोग फोमेंतो is known for doing mining और उस तरह से करने का। Now coming to the second question on the lands which are falling in, the houses which are in, the temples which are falling in, for everybody's knowledge हमारे माइनिंग के पूरे लाइफ में उस दिवाले में और किसी के घर में माइनिंग नहीं है। आई एम टेलिंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। किसी का घर माइनिंग के दौरान माइनिंग में नहीं आ रहा है। किसी का कोई भी टेम्पल हमारा जो भगवान का जगह है वो माइनिंग में नहीं आ रहा है। उसके अलावा उससे 50 मीटर का दूरी हम लोगों को एक मेंटेन करके रखा है, सो दैट वो बफर रहेगा और उस पूरे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। म्हाका सगळ्यान पयलीं हांव तांकां रिक्वेस्ट सुद्दां केला, इश्यूज घाला, बेश्टे तुमी आपापसात जोडून तुमचे इश्यू सॉर्ट आउट जावचे ना। प्रत्येक जाणांनी मेन इश्यू आसलो कितें तर तेंची घरां आनी जे देवूळ आसा ते लिजाच्या भायर काडपाचो। दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, हांवूय ताका फॉल आसा। दुसरो इश्यू कितें आशिल्लो, तांचे वॉटर टेबल डावन वता, तांकां एप्रील मे म्हयन्यान कशें उदक गावतलें ते खणटा। तिसरे सद्या ते पंपिंग करता ते उदक कोणाच्या तरी घरांनी बी वता, सो ताचेर तेंच्यांनी म्हणजे उपाय घेवपाचे। चौथे जे आसले पळय, एक इश्यू तांचो कितें आसलो, कोणाचोच न्ही की मायनिंग बंद जावंक जायी असो नासलो। मायनिंग चालू आसता पण सस्टेनेबल मायनिंग चालू आसपाची। आनी हांवूय त्याच मताचो की मायनिंग चालू सस्टेनेबल लोकांक। परत तेंच्यांनी कितलेशे आमच्या पंचायतीक प्रॉमिस केल्ले गोश्टी ते तेंच्यांनी करपाचे। प्लस केसीस एक 70 जाणांचेर आसा, ते केसीस काडपाचे। आता थोड्यांक आमच्या ग्रामस्थांक लेटर आयला एडिशनल कलेक्टरा कडल्यान सरफेस एरिया घेवच्या खातीर। तेंचें म्हणणें कितें, तुमी आमकां लेटरां धाडचें, आमकां कॉन्फिडन्सान कितें घेवंक ना। पण ह्या मिटिंगेक कंपनीवाले आसले, पूण कंपनीवाल्यान जेन्ना उत्तर दिलें तेन्ना तेणी म्हाका दिसता थोडे लोक तेंच्या बरोबर इन टर्म्स टॉकिंग आसात, एग्रीमेंट बी आसात। कळ्ळें न्ही तुका, आमच्या कंपनीवाले उत्तर दिलें, तुमी आसलेत, प्रेस आसलेत, सो तुमी सगळे पळयल्ले आसात। म्हजो एकूच रिक्वेस्ट कंपनीवाल्याक की हे जे तेंच्यांनी उत्तरां दिलीं म्हाका वर्बल नाका, म्हाका बरोवन उत्तरां जाय। कित्याक कंपनीचो ऑफिसर तो बदलू शकता, फाल्यां डेप्युटी कलेक्टर, पूण बरोवन जर उत्तर दिलें इट विल रिमेन एज अ मिनिट्स ऑफ मिटींग आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक विश्वास जाता। दुसरें थोड्यांचें कितें आसलें, ही जी मायन कोणाच्या जागेन एनक्रोच केला, सरफेस एरिया जर हे करता जाल्यार त्या मनशा कडल्यान उलोवन ताचो जो रेट कितें ठरता ताका कंपेन्सेट करून दिवची। एकच विशय आसा, लोकांक कोणाक दुखोवन ही आमकां कंपनी नाका।
आमदार ह्या ज्या नात्यान म्हाका लोकांचो इंटरेस्ट सेव्ह करप ही माझी फर्स्ट प्रायोरिटी. दॅट डजंट मीन की आय एम अगेन्स्ट कंपनी. आय एम फॉर सस्टेनेबल कंपनी. पण हे आमचे जे इश्यू आसात मेन म्हणजे आमचे 15-20 थंयसर बागायतदार आसात कशे तांचे कितें जातलें, तांकां उदक गावतलें काय ना हो तांचो इश्यू आसा. खूब लोक शेती करिना कितली वर्सां. ते कंपेन्सेशन हे कंपनीन दिवचे काय पयलीं लिथोफेरॉन दिवचे काय हांव नको त्याच्या पयलीं जी कंपनी आसता तांच्यांनी दिवचे. पूण ते शेती करिना लास्ट 50 वर्सां. हो विशय आसा. सो हे जे सगळे विशय आसा ना आय एम शुअर हे विशयाचे मिटिंगे जावचे हांव लोकांक सांगता की तुमी ताका बरोवन घ्या. ते 100% एग्री करचे ना जाता. थोडे एग्री करना तर परत डिस्कस करा. पण लोकांक इतलेच विशय आसात की ह्या ज्या विशयांचे घाणेरडे राजकारण मात्र करू नका. कित्याक 2 दीस पयलीं म्हाका वायट एक्सपिरियन्स येयला. ह्या गांवांत हांकां म्हाका मिटिंगेक व्हेलो. मिटिंगेक बाबडे म्हाका खंयच्याच पार्टीन काय धांवडूंक बी ना. पण मागीर हेडलायन येयली आमदाराक आनी हेका धांवडलो म्हणून. दोनूय ग्रुपांनी काय म्हणूंक ना. सो थोड्यांक कशें आसा हे विशय सॉल्व करूंक नाका ह्या लिडराक. तर तांकां तेचे घाणेरडे राजकारण म्हणजे इतके नीच लेवल ह्या नीच लेवलच्या ज्या लिडरांक केन्ना लिडर करूं नाका. तुमकां सोपयतले हे आसा तशें. हांव तुमकां सरळ सांगता रिपोर्टरांक सांगता लोकांय फुडें आसा जे सांगतात ते जेन्युइन. म्हजें उत्तर हांगाय तेच पणजे असेंब्लीनय तेच आनी अडोलपाल गांवांनय तेच. हांव म्हजें उत्तर केन्ना बदलिना कित्याक हांव लोकां बसून म्हाका लोकांची कळकळ कळटा. हांव ते परिस्थितीन आयला. आय नो म्हणजे लोकांक कितें जाय तें. म्हाका डर्टी राजकारण करूंक खंयच ना. म्हाका जी गोश्ट जाय ती क्लीन करूनच जाय आसता. सो ते दीस तुमी एक व्हिडिओ व्हायरल केलो. बसका आयोजीत केल्ली सुवात अपुरी आशिल्ल्यान बसकेच्या सुरवातीक कांय लोकांनी बोवाळ घालो. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.